टॉप हांवें काल फेर मारपाक काडलेले बट देन तो गुड्ड्याक मारलेलो हांवें सो ते सगळे अशेंच क्रम्बल जाले आनी ते आयरन केल्यार सुद्दां सारकें जायनाशिल्लें सो काल हांवें ताका उदकान बेश्टें भिजोवन अशें सुकोवंक घातलें आनी आयज सकाळच्यान ताका हांवें आयरन केलां सो हे टॉप आनी पॅन्ट हांव घालपाचें आसा हे म्हजे सॉक्स आनी हे ते बेडशीट मम्मान म्हाका चेंज करपाक लायला हांगासर जाल्यार हांव न्हांवपाक गेल्लें न्हांवन येवन कितें पळयता हांव की पोचू बसला कपड्यांचे हय हे बाय दोळे धांपता पळय आपूण आपणें काय करूं न्हू अशें हे बाय पोचू हे पोचू पोचू शे हाय पोचू शे गुड मॉर्निंग पोचू शे गुड मॉर्निंग तर तुमकां गुड नायट म्हणटा आपूण न्हिदतकच तुमी बी टाटा करात म्हणटा तो वय रे इल्लोशो इल्लोशो गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशी आसा तुमी सगळीं आय होप तुमी सगळीं घट आसात तर पोचूले कितें जालें पोचूक म्हाका दिसता भूक लागला दिसता आनी मम्मा येयली म्हाज्या रुमान ती म्हाका विचारताली की तुका म्हटल्यार पाव भाजी केल्ली न्हू आमगे काल रातचें सो तें हाडूं काय म्हणून हांगासर ना तूं सकयल येतलें जाल्यार पोचूक दिसलें आनी हांव टेबलार कितें करतालें पोचूक दिसलें की तिणें म्हाका कितें दिलें आनी आतां टेबलार दवरला दिसता म्हणून पोचून इल्लेशें उंदीर कसो न्हू चडला हांवें टेबलार आनी सगळे कडेन पळयता तो म्हाजो इल्लोसो बाबू सामको सामको जीव तो म्हागेलो ना रे बाबा ए बाबा ताका मम्मा हाडटली आतां ना रे बरा मम्मा हाडटली ताका बरो आहा तो शाणो सो हांव रेडी जातालें हांवें फायनली कपडे बी घातले आनी तुका जशें सांगलें की बेडशीट दिल्लें आसा चेंज करपाक हे बेडशीट म्हाजें बट तें हांव आतां चेंज करचें ना म्हाका दिसता तें येवन चेंज केल्यार बरें कशें सो तें हांव येवन चेंज करतलें आतां एज ऑलवेज म्हाजी नेलीशी सनस्क्रीन अजून काबार जावना कितले दीस जाले हांव ताका लायता जाणा हांव ती काबार करपाक जाय केन्ना जाय सो हांव ती डेली लायता आय थिंक आनी 2 दीस मागीर काबार पोचू सामको हांगा थंय मस्ती करता केन्ना केन्ना अशें दिसता ताका सोडून कामाक सुद्दां वचपाचें न्हूशें दिसता म्हणूच जायना वचपाचें आयज सामको लाग मारता तो पोचू परा एकले खेळटा पोचू परा पोचू माझ्या जॅकेटीचे हे केले एकले खेळटा ते दोरी आसता पळय ती दोरीचे पळय लेस आसता पळय ते घेवन खेळटा पळय ते आतां उगी रावला ते आतांच उगी मारतला तर लावून गेले फाटल्यान बांदपाचें आसा तें बांदून बांदपाचें आसा सायजान हे घातलेलें आसा मिनी फ्रॉक कसो सामकें आयज खेळपाच्या मुडान आसा लिटरली उडक्यो मारून मारून म्हाका आनी पळयता मागीर हांव खेळपा येता गावून तेज्या वांगडा म्हाका सकाळी फुडें सकाळी टायम मेळना न्हू कितलेय बेगीन उठो टायम मेळना म्हाका हांव अलार्म लायता 7:40चो मागीर आळस करून हांव अरावंड 8 o'clock उठ्ठा न्हांवन येता म्हणजे म्हाका हाफ एन आवर लागता म्हाका हाफ एन आवर केन्ना केन्ना चडूय लागता सो मागीर म्हाका लेट जाता 9 म्हटल्यार म्हाका थंय पावपाचें आसता पोचू तुमकां आवाज येता आसतलो न्हू तर पोचू उडी मारता खाटीर उडी मारता सकयल देंवता खाटीर उडी मारता सकयल देंवता तेजी ती कार घेवन खेळटा अरे म्हजें जॅकेट सकयल उडयलें पोरा अशें करिना शाणो जॅकेट उडयलें आनी मागीर इयरपॉड्स बी सकयल उडयला अशेंच करता अशें करिना म्हजें शाणो बेगीन सकयना पोरा सकाळी सकाळी ती पळयता तुका पळय सगळीं जाणां पळयता एबो हांगा हाय कर हाय कितलो मोस्ट कितें एटिट्यूड पळय कसलो तो हाय म्हजो क्युटी तो क्युटी तो कसो धरला पळय काय बाबू कसो
क्यूटी तो होय का रे पळय जागा आनी पळय सरपय आनी पळय सरपय खंय पडटलो तूं असलो 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 समज पोचू आहा तुमगेर कोणा दिसतलें मागीर कामां वचपाचें कोणा दिसतलें भोंवपा वचपाचें पोचूक घेवनूच रावप दिसता मागीर पोचूक सोडून वचप दिसना हे पोचू इल्लो आसा क्यूट रे तूं के करा पडटलो तर आता हांव रेडी जालें बट हांवें म्हजी इयरिंग्स ना घालून हे स्क्रंचीस बी म्हाज्या हातीन पळयता आसतना ते बिकॉज आतां वयता आसतना हांव म्हाजे केस हेजेर अशेंच बांदता पोचूनी केस दिसता अशेंच बांदता हांव वयल्या वयर नाजाल्यार ते केस सगळे अशे हवा उडतीच चलो जाता डन आतां सकयल वचून पाव भाजी खावपाचें उरलां आनी आयज मम्मान म्हाका टिफिनेक केला थंय बन्स म्हाजे फेवरेट सो हांव तुमकां ते दाखयतलें बट आय डोंट नो तिणें तें करून म्हाका दिसता ती रेडी जाली दिसता म्हटल्यार करून मेकळी दिसता ती बट इफ आतां बी करपाक लागला जो पॅकींग कितें चल्लां जाल्यार हांव तुमकां दाखयतलें तें हे पळय मम्मा येयली जाल्यार पोचू आपूण धांवन शेपडी बी फुलोवन हे पळय पोचू पाव भाजी घेवन येयला आनी उदक कितें हाडटा गो तें म्हाका ना उदक नाका पाव भाजी खाता ताका कॅट फूड ते सामकें म्हाका खेळोन दाखयता आपल्या वांगडा खेळ म्हणटा धरले की लोलो कसो रावता आनी एकले खेळटा की चल म्हणून खबर ताका होतो म्हाका सोदीत मम्मा तुमच्या रुमान बी येयल्ले हांव आयज फेर मारपाक धांवले गो कसले धांवता ते सारकें कळ्ळें सगळें कसले धांवता ते पळयलें न्ही तुमच्यांनी ते अशेंच धांवता आत्तां आसता म्हळ्यार आत्तां नाच जाता ते तर ते सकाळीं जेन्ना हांव फेर मारपाक गेल्लें पळय रातचें म्हटल्यार बिफोर 4 o'clock ते आवाज करताले हांगासर खाटी कशें खरोवपाचें सो हांवें ताका म्हटलें तूं भायर वयता गो म्हटलें जाल्यार दार ओपन केलें की ते गेले भायर जालें मागीर हांव दार ओपन करून हांव न्हिदलें परत मागीर सकाळीं जेन्ना हांव उठलेलें ते मम्मा म्हाका सांगी ते दारा पोवच्यान म्हाका पळयत आशिल्लें करपाक कितें खबर हांव न्हिदलेलें न्हू आनी सकाळीं उठून जेन्ना हांव एका आयरन करतालें त्या दिसा सकयल आशिल्लें ताका तो आवाज येयलो दार ओपन करता गडक करून सो ते वयर येयले आनी म्हाका सोदीत ते मम्मा तेंचे रुमान बिकॉज थंयच आमचें फेर आसा सो थंयच मारता ते थंय येयले म्हाका सोदीत जाणां आनी म्हाका धर म्हणपा लागले अशें नखरे करी आनी हे दार ओपन आशिल्लें अशें दार धांपता म्हणटा भितर रावना चडशे सो हे ओपन आशिल्लें आपुणूच येयलें आनी बेडरुमान म्हटल्यार म्हाज्या रुमान येवन पडला मागीर हांवें म्हटलें बरें हांगा रावता तूं हांव दार बंद करता आनी हांव न्हांवन येता मागीर दार बंद केलें आनी हांव न्हांवपाक गेलें न्हांवन येयलें की मागीर नखरे स्टार्ट म्हळ्यार आयज ते सामकें खेळपाच्या मुडान आसा पाव भाजी खाता नाजाल्यार म्हाका लेट जातलो आनी म्हाका खावपाक ना मेळचें हांव अशें उलयता एज इफ तुमी म्हाका खावपाक दिनात कशी ओके सो मम्मान म्हाका पावा भितर घालून दिल्या पावाची हालत इज व्हेरी डेंजरस तर हो म्हाजो आयचो लूक जो की खूब सिंपल आसा म्हाजें खावन जालें आतां हांव सकयल वयता आनी 10 मिनटां उरला 9 जावपाक बाय सो हे पळय आयज बन्स केला म्हणटाले न्हू सो हे बन्स केल्ले आसा म्हाजें टिफीन खंय पॅक करून दवरला खबर ना टिफीन आनी उदकाची बाटली जितून आयज म्हाका बर्गर खंय बन्स दिल्ले आसा आतां वयता हांव सो आतां वयता हांव आनी मागीर हांव तुमकां घरा कडेन येवन मेळटा पोचून धापलें कितें ना अरे हे बा हांगा आसा जेयता पोचू मम करता सो जशें की तुमकां हांवें सांगलेलें उदो की मम्मान म्हाका आयज बंद केल्लें तर टिफिनेक लागून तर तेंच हांवें सेम थींग हांवें लंचाक लागून पॅक करून हाडलेलें म्हणून मम्मान दिल्लें म्हाका पॅक करून सो हें न्हू खूब सॉफ्ट आशिल्लें आनी खूब डिलिशियस आशिल्लें यम्मी दिश्टी पडना हांगासर सारक्या वयर आहा दिसता तो सो आतां जस्ट पावला घरा कडेन फूड पॅक म्हजें बॅग वयर वयता पयलीं वयर वचोन पळयता पोचू खंय आसा पोचू खंय आसता वयर रूमाचे दार बंद हे पळय पोचू पळय कशें न्हिदला ते
हे कसल्यान न्हिदो पूण खबर ना म्हाका म्हाजें पार्सल येयल्लें आसा तें हांगा आसा म्हाजी खाट बी कितें केला पळय बेडशीट बीन आनी पोचू बाबा न्हिदला पळय कसो तो किचू कुचू 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 कितें जालो लायट ऑन केली हांवें पोचू हांगा न्हिदलेले आनी मम्मी डॅडी सगळे म्हाजे बारीकसो आवाज तुमी आयकला आसता शीक करून पोचू शिकलो पोचूक थंडी जाली दिसता अशें कॅमेरा सेट करता हांव पयलीं तर आतां जस्ट घरा कडेन पावला एंड म्हाजें पार्सल येयल्लें हांगासर फ्लिपकार्टाच्यान सो हें एक्चुली काल येवपाचें आशिल्लें बट काल लोकेशनाक लागून कितें कन्फ्युजन जालें आनी काल ना येवंक आनी मागीर आयज येवपाचें आशिल्लें बट आयजूय मागीर कॅन्सल जाल्लें मागीर तांचे कस्टमर केराक कॉल करून सगळें जोन बोल करून फायनली पार्सल येयलां म्हाजें सो हें एक्चुली न्हू हांवें ड्रेस ऑर्डर केल्लो आसा जें की हांव भायर वचपाचें आसा भायर इन द सेन्स नॉट गोंयचे भायर जावं इंडियाच्या भायर न्हू जस्ट भोंवपाक वचपाचें आसा तांकां घालपाक लागून हांवें ऑर्डर केला आय डोंट नो हेजो फीट म्हाका कसो येतलो तो हांवें एकूच ऑर्डर केला एक फीट सारको ना जाल्यार मागीर घरांतले आसा जे कपडे तेच म्हाका घालून पळोवचे पडटले सो हांव हे पयलीं ट्राय करता म्हाका फीट जाता काय ना तें आनी तेजे मागीर म्हाका बेडशीटूय चेंज करपाक जाय सो ते हांव आतां चेंज करतलें बट बिफोर दॅट हांव हें घालून पळयता हें म्हाका फीट येता काय ना पोचू हे फ्रेंडशीप करता हें झाडा कडेन म्हाजे मिनी प्लांटा कडेन आयज पळयलें दिसता आनी इतलें दीस तें हांगा आशिल्लें आनी पोचूय रुमान आसता ना तें ताका पळोवपा वचोन दिसता पळय ताका आयज फ्रेंडशीप करता पोचू फ्रेंडशीप जाली रे बरें न्हू पळय कसले नखरे ते पळय तेजे पळय हे पोचू पडटले ते न्हू भायर वयतले म्हणून हांवें कितें केलां ना विंडो बंद केला बारीकसो ओपन दवरला ते थंयच्यान कशें तकली घालपाक सोदता पूण ताका जागो मेळपाना कित्याक जाल्यार भायर धांवता थंयच्यान डायरेक्ट लोकांच्या घरान उडी मारून गेल्यार नाच जातलें मागीर पचो पुचूनी शेपडी पळय हात लायता म्हणून फाटी काडटा किंवां पुचूनी शेपडी पचो पोचूनी शेपडी खंय गेली म्हाजे इल्लोसो शॉप टॉय तो बरें दिसता म्हाका हांगासर पडोन रावपाक पळय ते विंडो पळय कशें ओपन करपाक सोदता तें पयलें दिसताच ना तें उबे रावन विंडो ओपन करते ते बरें चॅप्टर आहा पोचू हे पोचू तकली कशें येता त्या वाटेन वचपाक भायर वचपाक आनी काय हांवें म्हाजें बेडशीट चेंज केलें अर्दोच्यान आळशीपणा करया बट फायनली हांवें चेंज केलें क्यूटसो मिकी मावसाचें बेडशीट दिलें आयज म्हाका मम्मान घालपा खातीर आय थिंक बरें दिसता पिंक न्हू पीच कलर देव जाणा कसलो कलर तो डोंट नो बट पिंकाच्या रेंजान येता तो कलर आनी वो कलर समवॉट लायक पिंकी जाल्लो आसा जस्ट दॅट म्हाजें हें मॅच जायना बट इट्स ओके सो डन सकयल येवन पळयता जाल्यार पुपू कितें करता हांगा पुपू आवरेज पुपू किती बी ल्हान मरे आयज पुपू जिनू आनी पळय हें का आनी पळय अबी सॉरी हेका आत्तां हांव शॉपार घेवन गेल्लें म्हाजो हात बी बरो आसा आतां सो हेका शॉपार घेवन गेल्लें हांव आनी हेणें ताती फोडून येयला ताती फोडलो तो फोडलो वोलेंतल्यान तकलेन हे थंय रावलेले पांय आपले एक तातये भितर आनी वोलेंतल्यान तकले तातयाचे कल उडयलो आनी आपूण धांव आनी ताका सोदपा हांव भायर गेलें भायर धांवलें म्हणून पयलें भायल्यान धांवन हुमोन भितर येयलें दिसताना हांव भायर ताका सोदपा ये आतां ताका काय वोलो कपडो करून पुसता जाल्यार ते आपूण परत आपूण घेवता ताका म्हाजेर विश्वासूच ना आपणे
हे मुम्माक घेऊन येयला हे बघ ओलेंज धावले ओलेंज चडलेले होते वयर माळ्याचे जाल्यार पोचू इतले शाणे पोचू सकयल असो मुम्माक घेऊन येयला वयर ओलेंजाल साडी करपाक हा पोचू खरी खबर ना पोचू पोचू साडी एकार केन्नाच्यान जाले गो मम्मी त्रास जायना ते निवळ करपा मागीर ओलेंज धावले आमगे जोक करतात सामकी सगळी जाणा ते पोचूय तसले ओलेंजूय तसलो जिमी तसलो आता 10 o'clock क्रॉस जाला एंड हांव आजून कन्फ्यूज आसा की फाल्यांक लागून हांव कितें घालूं ते कपड्यांक घेवन डेली म्हजें कन्फ्युजन आसता आनी इफ हांव आयज आतां चूज करना देन फाल्यां मॉर्निंग म्हाका ऑब्वियसली म्हाका लेट जाता सगळें चूज करपाक पळय म्हजें मोऱ्याचें पाक हे तेजें म्हाका शिरकलें जें म्हाका मम्मान दिल्लें आनी हें पळोवन पोचू सामकें हें जाल्लें म्हटल्यार आपल्याकूय जाय म्हणून मागीर मम्मान ताका दुसरो दिल्लो आनी तें ताणें खंय उडयलें म्हणून खबर ना आतां सो ताका लागून हांव एका कबडा भितर दवरता नाजाल्यार पोचू पळयल्यार पोचू सोडपाना हेका सो हो म्हाजो पोचू ना आतां सद्या पोचू सकयल गेल्लें आसा मम्मा वांगडा हें बरें आहा ओलेंजा मार खावयले आनी आपूण सकयल गेलें मम्मा वांगडा छाणें सामकें सो फाल्यां कितें घालूं तें चिंत्ता कुर्ता घालूशें दिसता म्हाका मिनी शॉर्ट कुर्ता घालूं शॉर्ट कुर्ता घालूशें दिसता तर शॉर्ट कुर्ता घालूसो दिसता म्हाका पळयता बट देन म्हाका दिसता की हांवें शर्ट घातलेलो बरो कसो वो ऑरेंज कलर वो घालया तर हांगासर हांवें हाडला इल्लेशें दूद मम्मान दूद गरम करपाक दवरलेलें सो तें घेवन येयला हांव इल्लेशें आनी हें म्हाजें कितें म्हणटा तांदळाचो पिठो केल्लो हांवें ओपन करता राव सो हें हितून घालून हांव मिक्स करतलें हांव एक्चुली आतां फेस पॅक करता बिकॉज म्हाका कपड्याक फेरूय मारपाक जाय तर बाय द टायम म्हजें फेस पॅक हांव लायता आनी बाय द टायम हें सुकता म्हणसर म्हाजें दुसरें जें काम आसा तें बी जातलें सो खूब दीस जाले हांवें म्हाजें स्कीन केअर ना करूंक म्हटल्यार काय अशें फेस पॅक बी अशें कांय लावना सो ताका लागून हांवें हें केल्लें आसा दूद आनी तांदळाचो पिठो रायस फ्लावर जें की मातशें रफ आसा मातशें चड न्हू फेस वॉश करून येता हांव पयलीं तर हांव फेस वॉश करून येयलें दुसरे कडेन सेट केल्लो आसा टेबलार दवरला हांवें आनी हें म्हाजें बॅक सायडीन आसा सो ताका लागून तुमकां तें अशें दिसता आसतलें बिकॉज म्हजो ट्रायपॉड थंय आसा आनी ताका सेट करता म्हणसर इतलो टायम ना म्हाजे कडेन ऑलरेडी लेट जाला खूब म्हाका मागीर न्हिदपाकूय जाय प्लस म्हाका चेंजूय करपाक जाय आनी म्हाका कपडेय धुवपाक जाय आनी 11 कितें लागता सो हांव फुल मेस जाता सगळ्याकडे पडून लागला सो पयली हांव लायता मागीर तर हांव हें दवरता म्हाज्या तोंडार मातशें एक 10-15 मिनटां खातीर तेन्ना म्हणसर हांव वचोन कपड्याक म्हजे फेर मारून येता सगळे कडेन हांगासर पडला आनी म्हजे हात बी पळोवन तुका मेस जाल्लो आसा सो हांव तुमकां मेळटा बेगीन शर्ट आयरन केलो फाल्यां घालपाचो शर्ट हो आनी ही पॅन्ट जी की हांवें सुकपाक घातलेली ती आतां घेवन येयला हांव भायल्यान दुसरे कपडे घेवन येयला जे म्हाका आतां घडी करून भितर दवरपाक जाय ना जाल्यार म्हाका पडटली तापसण इश्टें म्हणटा म्हाका कोण तापयना घरा असल्या कामा खातीर तापयना दुसऱ्या कामा खातीर तापसणे पडटा जशें की भायर वयता आसतना भोंवपाक वयता म्हणून तापयता म्हाका फ्रेंड्स वांगडा भोंवता म्हणून तापयता तेणी कितें म्हणटा कितेंय कर घराच्यान भायर वचनाका म्हणटा कामाक वच घरा यो कामाक वच घरा यो आनी खंयच वचनाका देन तेणी हॅपी बट हांव ऑपोजीट करता सो ही म्हजी पॅन्ट आनी हो शर्ट हांव अशें हें करून दवरता ताका हँगराक लावन बिकॉज फाल्यां मागीर बरें पडटलें म्हाका जस्ट गेट अप फ्रेश जावपाचें आनी मागीर रेडी जावपाचें सो म्हाका भावान दिल्लो हांवें तुमकां दाखयलेलें पळय खूब दीस जाले म्हजे हांगासर पडलेलो आलमारी पयलीं चिंत्ता काडटलें करून थंय दवरला सो आय थिंक हो हांवें म्हज्या टेबलार दवरल्यार बरो दिसता म्हाका नाजाल्यार तो भितर उरतलो म्हाका कितें तरी आसा चार्जींग लावपाक शकता दिसता आनी हो चार्जराची पीन हांवें आतां पळयला तुमी
लाईट बंद कर जरा. क्यूट दिसतं ना. सो एका दवरता हांगासर म्हाजे टेबलार दवरूं हांगा दवरल्यार म्हाका दिसता आवट भितले रातचे उठोन म्हाज्या तकलेवर खंयची लायट पडटा काय म्हणटा बी कलरींग डिफरंट टायप ऑफ कलर्स. तर हांव न्हू म्हाजो फेस वॉश करून येता एंड मागीर हांव व्हिडिओ एंड करता हांगासर बिकॉज म्हाका कपडे बी वॉश करपाक जाय इन अ सेन्स हे बी घातलेले बी काडून हांव हे घातलेले आसा ते बी चेंज करून म्हाका वॉश करपाक जाय. तर हांवें म्हजें सगळें काम करून हांव आतां जस्ट फ्री जालां. आतां जस्ट स्कीन केअर करतलें आनी हांव गुड नायट करतलें. आतां जस्ट स्कीन केअर करतलें आनी हांव न्हिदपाक वयतलें बिकॉज फाल्यां उठपाक जाय. नाल्यार म्हाजे कडेन उठपाक जायना. मागीर हांव 8:30 उठतलें आनी मागीर धांवन वयतलें. फटाफट स्किन केअर करता तो. ओके तर आयचो व्हिडिओ हांगा पर्यंतूच. फाल्यां खातीर मातशें कितें दवरया एंड आयचो हांगाच एंड करया व्हिडिओ. तर परत मेळटा आमच्या वांगडा म्हाज्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय गायज, टेक केअर. बाय, गुड नायट, बाय. ओके असोच मोग आसा ती. बाय. बरें हांव न्हिदपा येयला हांगा पूण हेंगे आजून गूड नायट जायना. हे हांगा येयला आनी ती येयला खेळपा तेज्या वांगडा. हेंगे अशेंच चलता न्हिदपा टायमार. पळय म्हाका नुस्तें सोंपयलें. ए पोचू वाघ तो पोचून होतो आता. वाघ मरे तो मिनी आवयस टायगर. मिनी टायगर येयलो मरे. मिनी टायगर तो मिनी अवो अवो आवय घास मारिना कोण दात लायना वयल्या वयरूच. अहो लेवता आनी मदीं दुखले बी काय म्हणून. पळ आपल्या हाती आवय पळय तिका लेवता.